युरी आलिमोव यांनी जे वक्तव्य केले लॅपीड हाचो अर्थ तेणीच खुलासो करचो हेचो मिनींग कितें तो कळ्ळें न्हू. आनी जेन्ना तो हांगा प्रचाराक येतलो तेन्ना डेफिनेटली आमी ताका विचारतले. आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सून एकूच आमी सांगूंक सोदता की काँग्रेसचे कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले फाटल्या इलेक्शनाक 17 कॅन्डिडेट येयल्ले तांकां बरी मॅन्डेट दिल्ली पण तांकां ते आमदार सांबाळूंक कळ्ळे ना. ते आमदार तेंच्यांनी सांबाळपाचे 17 वयल्यान आतां कितले आमदार तेंचे 3 रावल्ले आसा ते 3 तुमी बरे भाशेन सांबाळ्यात. तुमकां ग्रॉसिप करूंक सांगूंक ना. MGPचे दोन आमदार आसात आनी तो आमदार आमचो BJPशी संलग्न आसा ते तुमकां पळयलेले ना. डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा अलायन्स आहा BJP वांगडा आनी 2 वर्सां जाली CMच्या आशिर्वादान तेच्या ब्लेसिंगान आमच्या मांद्रे मतदारसंघात भरपूरशी कामां जाल्लेली आसा. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पळयत जाल्यार जो मेजर इश्यू आसलो उदकाचो म्हणा लायटीचो म्हणा किंवा रोड्स म्हणा किंवा जॉब संदर्भात असे डेव्हलपमेंटल वर्क भरपूर जाल्लेले आसा. आणि डेफिनेटली आमी आमदारा फाटल्यान आसतले आणि BJP फाटल्यान ह्या फावटी आमी लोकसभा जो कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ आसा तेच्या फाटल्यान आसतले, CM फाटल्यान आसतले, मोदी फाटल्यान आसतले. आणि जे हे वक्तव्य युरी आलेमांक आमी सांगूंक सोदता तू तुजी संघटना पळय. आमी जित आरोलकराचे आमी संघटना पळयतले आणि आमकां तू सांगपाची गरज ना की तुमी कोणाक तेको दिया तो. आमचे काम बरें आसा, आमची संघटना बरी आसा. आमी फुडल्या इलेक्शनाक आमी ठरयतले, आमची संघटना ठरयतली की आमी कोणाक सपोर्ट करप तो. ह्या फावटी आमी क्लियरली ठरयल्ले आसा. ह्या फावटी मॅच्युरिटी आमी श्रीपाद भाऊ वोट घालतले, डॉक्टर प्रमोद सावंता फाटल्यान आसतले, नरेंद्र मोदी फाटल्यान आसतले. दुसऱ्याच्या आमदाराची टिका करपाची तुमकां गरज ना. स्वता मांद्र्यान जेन्ना येतले तेन्ना तुका आमी हे लापीड हे शब्दाचो अर्थ कितें आहा तो विचारतले. तुका तशें आमी सोडपाक ना. सगळेच वापरना समान वापरचो. आमी खंयचो शब्द आनी अपशब्द वापरलेले खपून घेवपाचे ना. तेका पार्टी सांबाळपाक जायना. अध्यक्ष 2 टर्म काँग्रेसीत लोकांक निवडून येले आनी लोकांक फटयले. पळय गेले BJPन गेले, तेंचे गेले, आमचे ना वचोंक खंय. आमचे आमदार लोकांक फटोवंक ना. आमचो आमदार लोकां कडेन आसा आनी लोक तांकां पळोवंक जाय की लोक कितले आमदार आसा ते काल मिटींग जाले तेतून पळोवपाचे. एकूच आहा की जो शब्द यूज केला तो फाटी घेवचो. आमी शिडको दिता की आमच्या आमदाराक आमी कांयच म्हणून खपून घेवचे ना. तेचे राजकारण करचे. तुम्ही काँग्रेस पार्टी तुम्ही काँग्रेसचो प्रचार येवन करचो, मांद्र्यान करचो. तेन्ना तुमकां कळटलें की लोक तुमच्या कडेन कितलो आहा तो. तुम्ही तुमच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपाचो. आमी आयजूय सांगता की हांगा मांद्र्यान लिडूय मेळटली भाऊ आनी भाऊ जिखतलोय म्हणून हे लोकसभा इलेक्शन. कितें सांगता पळय आमी आमदारा फाटल्यान ना. आमदार खंयच्याय पार्टीन वयतो तो BJPन वयतो, शिवसेनेन वयतो नाल्यार खंयच्या जे आमदार अजित आरोलकर जे जाग्यार आहा थंय आमी आसा. आनी आयज आमी जी मतां घालता ही खंयच्या BJP MGP या खंयच्या पार्टी लागून घालिना. आमी आमच्या आमदारा लागून घालता आनी आमदारा वांगडा आमी कायम आसतले.